मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. अस्नोडा पार वाठारात राती पेट्रोलिंग करताना 2 दुबावितांक घेतले ताब्यात. चोरयेचो यत्न करताना पडली पुलिसांची नदर. हालींच जाल्ल्या मंगळसूत्र चोरयेत ते वांटेकार आशिल्ल्याचे केले तांणी मान्य. जमनी पोंदा वीज लायनी घालपा खातीर खणून काडिल्ल्या रस्त्याक लागून अपघातांचे सत्र चालूच. गंभीर हुस्को निर्माण. प्रश्न सोडोवपाक थळाव्यांनी PWD खात्याक दिला 8 दिसांची मुदत. म्हापशेचे WRD सब डिव्हिजन ऑफिस केला पर्वरी शिफ्ट. म्हापशेचे ऑफिस म्हापशेतच हाडात, ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. म्हापशेकारांनी शिटकायले सरकाराक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जमनी पोंदा वीज लायनी घालपा खातीर खणून काडिल्ल्या रस्त्यांचो प्रस्न सोडोवपाक माजोड्ड्याच्या पुर्योत जाल्ल्या थळाव्यांनी PWD खात्याक 8 दीस दिला. रस्त्यांची स्थिती बिकट आशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. जेन्ना आमगे गव्हर्मेंट तांकां दिता काम दिता ते सारके निवड करपाक जाय काम. वचकाकूय तें काम सोडोवचो जायना. सांगपा म्हळ्यार हो रोड आतां तेणें कॉन्ट्रॅक्टाचेर गेलो वीथ द रोड फिनीश करपाचो. वच पाट रोड आतां हे करचो पळय आतां एप्रिलान म्हळ्यार आतां हे करचो पळय. खूंय आहाय आमगेले पंचायत मेंबर्स आनी ते जे आम एलेक्ट केले ते मेंबर्स खूंय आहाय. स्पेशली द पंचायत मेंबर्स आमगे तूं म्हाज्या पंचायतान चोयल जाताले तेणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. कित्याक तें काम इनवॉल्व करून म्हणजे तें काम एलेक्ट केलें फुडें जरी तर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाय जाल्यार हो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी लोक हिंगा उबो रावपा जाय लोकांनो जायना. तेश कोन्न जावपाक शकना तें. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑथॉरिटीज कोण आहाय तेणी आतां जेई कोण म्हळ्यार हेई सांग आतां कालदेर आहा तेणें फोन केलो कालदेर हिंग येवपा आहलो. कालदेर खूंय आहा. इज दीस अ प्रॉमीस गिवन टू द विलेजीस. हें आमगे कितें चलता हिंगा हो आन्सर कोण दिता आमकां हेय दितलो. जेन्ना दिगांबर जालो तेदो पयले चीफ मिनिस्टर सांगतालो हे सगळे हॉड्डे आहाय ते 2023 बंद कोत म्हणटालो नोव्हेंबर गेलो आतां तेचो न्यू आतां वयलो गेले 2024 हे जालें. हेय सेम जातलें. एक रिस्पॉन्सिबल कोण आहा आमी. आनी सांगपा म्हळ्यार हिंगा एक्सिडेंट जाले जायते एक्सिडेंट जाले. एक्सिडेंटा खबर सोड तूं हांव तर सकाळीं तर मिस आवय जाल्यार म्हाका जरी तर एकल्याक जर मुगे गाडी जर हांव MG घेवन येत जाल्यार म्हणजे हे दुसऱ्या गाडी वचून दिवपा मेळना. हे काम जे आहा ते दिसता जे हाफ वे उरला आमी अप्रोच केले एबसना आनी म्हणलें एबसन आमच्या गांवान हे रस्ते जे आसात ते व्हेरी बॅड. इट इज इन अ पॅथेटीक कंडिशन. जेन्ना आमची ल्हान भुरगीं इस्कॉलाक येतात आमची फिरगोज आसा जे आमचे फिरगोजकार मिसात येतात तेन्नाच पासून आमकां इतले सोकोत हांगा प्रश्न कशे सुटावे करपाचे कशे वचपाचे ते प्रश्न कशे उप्रासतात. जेन्ना दिसवाका लोक जो कामां वयता जे बिजनसीस हांगा चलयतात तांकां हो धुरो खावचो पडटा. आमचे रेल्वे स्टेशन्स आहा हिंगा रेल्वे स्टेशन आसतना पासून लोक जो येता वयता तांकां बी कितलो कास्तीक हांगा. कित्याक रस्ते सारके आमचे पेळे जाल्लो आहाय. हे रस्त्याक एक नदर घालपाची गरज आसा आनी हे रस्ते करून दिवंकूच जाय आमकां सो दॅट ऑल द पीपल हू एवर पास बाय आर very nicely movable across here. What we have noticed is all these days water is just being cut off at any time without any warning to public. And when I contacted, I have the number of the junior engineer of this area. When I contacted him and asked him whether he knows anything or anyone has complained, he just said that no, he doesn't know anything. It is very strange that when work is being done on the main roads or any road, that the junior engineer has to be aware of this through his staff, whether the plumber or whoever it is. And earlier, if we all remember, just to take a connection for a water connection from the road, there was a protocol to be followed that you had to get a survey plan and so many things that are required. What has happened to all this? Is this what the government is doing, that you just do what you want? That's exactly where our Goa is really going to dogs, as we call it. We can see that there is no discipline, no law and order, nothing. I too have my road that has been blocked now for the last 6 years, where the TCP had revoked the permissions, technical permissions, and
Yet the panchayat has taken no action to demolish the construction, the wall that has been built. आयज हांव विनंती करता बाब दिगंबर कामती कडेन ही तुजी हें जी पळय थोडो टायम तुका दिल्लो पळय गव्हर्मेंटान आफ्टर टेकिंग ओवर दीस मिनिस्ट्री तुजो हो टायम सोंपलो तुवें सांगलेलें लोकांक आश्वासन दिल्लें सगळे खड्डे पळय पडल्या ते आपूण सगळे रिपेर करतलो म्हणून यू कम टू मजोर्डा एंड सी द स्टेट ऑफ दीस अफेर्स ऑफ दीस रोड्स तुवें हे लोकांक ग्रांटेड घेतल्या आनी आय एम शोईंग यू ऑल दीस डॉक्युमेंट्स वेर द फायल्स आर बीन पेंडींग फायल हांवें पर्सनली चेक करून फायल मूव करपाक प्रयत्न केला इट इज लायंग इन द ऑफिस ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मिस्टर गोम्स आय रिक्वेस्ट मिस्टर गोम्स टू इमिजिएटली सेंड दिस फायल बिकॉज आय हॅव स्पोकन टू द चीफ सेक्रेटरीज अंडर सेक्रेटरी मिस्टर प्रणव भट एंड ही हॅज एश्योर्ड टू गेट दीस डन पूण म्हाका दिसता खंय सकल तरी खंय कोण डावून दवरता नाजाल्यार लोकल आमदार आहा पळय तो न्हिदून आसा म्हाका दिसता लोकल आमदारान पळय आपली जागृताय घेवची हे लोकांचे प्रश्न सोडोवचे these sufferings of the people, this local MRA should immediately convene a meeting of these officers and get these things resolved within 8 to 10 days. मनाची डेडलाईन सोंपल्या लोक आता लॉ लेगीत आनी ऑर्डर हातीन घेवपाक तयार आहा हे परिस्थितीचेर पावलेलें आहा सिच्युएशन एंड वॉट आय से इज विथ फॅक्ट्स बेस्ड ऑन फॅक्ट्स आनी हे सरकाराक हे जुनियर इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर किंवा तो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर किंवा तो दिगंबर कामत हे तुका इन्फॉर्मेशन आयचें लास्ट इन्फॉर्मेशन आनी हेज्या फुडें लोक बरेपण घेवन वचपाचो ना हांवें सांगलां तशें 14 तारीख पासून महासंक्रांतीचो दीस बरो दीस त्या दिसा आमकां तुमच्या दारां येवपाक लायनाका 1 वीक फ्रॉम टुडे तेज्या पयलीं कितें आहा तें तबतब स्टार्ट करा नाजाल्यार लोक तकलेर येवन बसतलो लोकांचें पासियन्स पिड्यार जाल्लें आहा गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. अस्नोडा पार वाठारात राती पेट्रोलिंग करताना 2 दुबावितांक ताब्यात घेतले. चोरयेचो यत्न करताना पोलिसांची नदर पडली. हालींच जाल्ल्या मंगळसूत्र चोरयेत ते वांटेकार आसात हे चोरांनी स्पष्ट केले. पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट. गांव अस्नोडा पार वाठारांत पेट्रोलिंग करताना दिवचल पुलिसांनी दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा. अशी म्हायती मेळ्ळ्या की जे धरल्या ते एका टार्गेट करताले तेव्हा एकटो मोटरसायकलीर आशिल्लो आनी दुसरो ते आपल्या टार्गेटा कडेन वतालो तेव्हा दुबावीत म्हणून दिवचल पुलिसांनी ताचेर नदर दवरली तेव्हा ते पळयताना मोटरसायकलीन तांचे पाटलाक करून फिल्मी स्टायलीन ह्या दोगांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्लेले आसा. एकट्याचें जें नांव आसा तो असदुल्ला खान आनी दुसरो जो आसा ताचें नांव गुलाम सिराज अशें आसा. एकटो सांगलीचो तशेंच दुसरो जो आसा तो बिदर कर्नाटका हांगातलो आसा. हे जे आसा हे खुबश्या केसीन इनवॉल्व आसा अशें कळ्ळां. म्हयन्याभरा पयलीं दिवचल वाठारान मार्केटान जे मंगळसूत्र चोरीचें जे प्रकरण घडिल्लें तातूंत हे इनवॉल्व आसा अशें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आतां अशें कळ्ळां की हे खुबश्या जाग्यांचे म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटका तशेंच गोंयानूय असल्या केसींनी इनवॉल्व आसा. ते आपूण पुलीस आसा अशें दाखोवन लोकांक लुबाडटाले. खास करून बायलांक ते टार्गेट करताले अशें कळ्ळां. ही जी केस आसा ती महाराष्ट्र पुलीस तशेंच थंयसरूय तेंचो इनवॉल्वमेंट आसा अशें कळ्ळां. तर आतां दिवचल पुलिसांनी जे अरेस्ट केला तांकां तेंच्या कडेन आयडेंटिटी कार्ड मेळ्ळ्या पुलीस आयडेंटिटी कार्ड तशेंच दुसरे जे सामान आसा ते मेळ्ळें आसा. अश्यो केसी ज्यो आसा त्यो खुबश्या वेळार हांगा घडटात पूण हे जे फेक आपूण पुलीस आसा म्हणून दाखोवन लोकांक लुबाडटात अश्यो केसी हांगा घडपाक सद्या लागलेले आसा. आतां दिवचल पुलिसांचे जे PI आसा तशेंच दुसरे जे अधिकारी आसा तेंच्यांनी अपील केल्लेली आसा की जे पुलीस आसा ते सिवील ड्रेसान केन्नाच येनात, ते फक्त युनिफॉर्मानूच येतले आनी आयडेंटिटी कार्ड दाखोवन अशे केसी केन्ना घडूं शकना. त्या खातीर लोकांनीच आपूण सतर्क रावपाक जाय. कित्याक कोणी आपूण पुलीस सांगून कितें तेंचे जे सामान आसा ते लुबाडपाक शकता. त्या खातीर पुलिसांनी आनी जे नागरीक आसा तेंच्यांनी सतर्क रावपाक जाय अशें पुलिसांनी अपील केल्लेली आसा. आतां तांकां रिमांडाक घालिल्लें आसा. फुडें पळया तांकां कितके दीस रिमांड मेळटलो तो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेचे WRD सब डिव्हिजन ऑफिस पर्वरी शिफ्ट केला. कार्यालय पर्वरी मतदारसंघात स्थलांतरित केल्ल्यान म्हापशेकार म्हापसा कार्यालय भायर जमले आनी निषेध केलो. ताका लागून म्हापसा थळाव्यांक त्रास जातलो. म्हापशेचे ऑफिस म्हापशातच हाडात, नाजाल्यार आमी ओगी रावचे ना. म्हापशेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. म्हापशेचे ऑफिस पर्वरी शिफ्ट केल्ल्यान आतां सगळ्यांक कामा खातीर पर्वरी वयचें पडटा. अपंगत्व आशिल्ल्या ऑफिसांतल्या कर्मचाऱ्यांक हाचो बरोच फटको बसला. संबंधीत निलंबीत अधिकाऱ्यान परतून नेमणूक जाले उपरांत तो पर्वरी रावता आशिल्ल्यान हे पावल उबारला असो आरोप म्हापशेकारांनी केला. म्हापसा हांगा ज्या जाग्यार PWD वॉटर सप्लायचे जे डिपार्टमेंट आसा थंयच पयलीं ह्या बिल्डिंगेन वॉटर रिसोर्सिसाचे डिपार्टमेंट आशिल्लें आनी सब डिविजन ते हांगा आशिल्ले. आनी सडनली एक दीस हे सब डिविजन कोणाक न सांगता म्हापशेच्यान पर्वरी शिफ्ट केला. म्हणजे पर्वरी ज्या जाग्यार कितें ते सिंचाय भवन काय कितें म्हणटा का, म्हणजे वॉटर रिसोर्सीसचे हेडक्वॉर्टर्स ज्या जाग्यार आसा त्या हेडक्वॉर्टर्सान हे सडनली शिफ्ट केले एक दीस. कारण अशें सगळ्यांक म्हायती आशिल्ली की हे जे डिपार्टमेंट म्हापशेचे हांगा आसा ते आतां बिल्डींग वॉटर सप्लायक दिल्ल्या कारणान ते जे ऑफिस आसा ते करासवाडा CADA ची बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेन ते व्हरपाचे आशिल्ले. पूण तशें न करता, कारण त्या बाबतीन आमचे कडेन ते हेय आसा, ऑर्डरूय एक आसा जातून स्पश्ट हांगा बरयल्लें आसा ह्या रिपोर्टान की जे असिस्टंट इंजिनियर आसा तांणी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शन करून तांणी मागीर ठरयल्लें की CADA ची बिल्डींग करासवाडा जी आसा ताज्या ग्रावंड फ्लोरार म्हापसा टू करासवाडा ग्रावंड फ्लोर ऑफ CADA बिल्डींग ह्या बिल्डिंगेन ते शिफ्ट करपाचे आशिल्ले. पूण तशें न करता ते सडनली शिफ्ट केले आनी कितल्याशाच लोकांची बार्देशच्या लोकांची गैरसोय हांगा जाल्ली आसा. आमी सगळे जमलेले आसा. हांगा WRD ऑफिस आसा. आमी हांगा येताले 2017च्यान कितें जेन्ना टायर रिव्हरचे इश्यू जाताले तेन्ना आमी हांगा लेटर घालताले. जावं खंय म्हापशान तुका बांय आसता त्यो क्लीन करपाक. जे ऑफिस हांगा WRDचे ते ऑफिस पडटा 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा ते. सो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा ते ऑफिस हांगासरले शिफ्ट जाता. आनी ते कशें शिफ्ट जाता, जे हांगा एक मेमो येयल्लो आसा हांगासर की ते करासवाडा शिफ्ट करपाक जाय. कित्याक शिफ्ट करपाक जाय, वॉटर डिव्हिजन जे आसा तेंची प्रॉपर्टी ती आनी ती तेंची प्रॉपर्टी जाल्ल्या कारणान ते आपूण घेता आनी हांगा हांकां हांगासरल्यान वयपाक जाय करासवाडा. हे बरयल्लें आसा हांगासर क्लियरली, ते तुमकां मिडिया दाखयता. सो आमी म्हणटा कितें, जे हांगासरले करासवाडा वयपाक जाय ते पर्वरी कशें वयता आनी जे 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडना. जर 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी पडले बाबा तांकां लागीं जाता, एक तशें म्हणू शकता आमी. आतां जर पेडणे गेले, शिवोले गेले तर त्या लोकांक लागीं पडटले. अशेंच केस वचूं जाय. ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची न्हू, जे 7 एक पर्वरी कित्याक म्हणून कितें आहा पर्वरी. एक तर जे आमचे लोक येतले आतां सगळे आमकां त्रास जाता वयपाक आनी त्या फुडें कोणा कडेन गाडयो येना, त्या बसीन म्हणजे म्हापशा येवन म्हापशा कडेन पर्वरी वच आनी पर्वरी बसी सारक्यो ना, खंय डायवर्शन येतो म्हणजे मनीस त्रासान सारको पडटलो. गव्हर्मेंट सांगता जागो ना. आज ते तुमकां पळोवंक जाय, गव्हर्मेंटाक आमच्या वांगडा हांगाच म्हापसान जागो दाखयता. आयज ओल्ड आमचें आजुल हॉस्पिटल आहा थंयसर कितको जागो. आयज तुमचे ओल्ड म्युन्सिपाल्टी आहा थंयसर. हे सरकार कितें करता, आपल्या सोयऱ्याची आपल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक लागीं धरून आपले डबल टिबल बिल्डिंगे बांदूंक लायता. तेजेर हे कमिशन खाता आनी सरकाराचो जागो थंयच कुसयता आनी आपल्या कमिशनाक लागून प्रायवेट बिल्डिंगे भाड्याक दिता. आयज म्हाका म्हयनो जावन गेलो, आयज म्हाका तेंच्यान लेटर जालो काल हे नील म्हणून धाडला. आतां खंय तर वचपाचें सोदपाक, खंय म्हणून वयतले. ढवलाई डँक मारलेले भांगर गावता म्हणून नील धाडला. आतां हांव खंय म्हणून नील म्हणून खंय तर ऑफिस आहा. नील म्हणून ऑफिस खंयसर आहा पळय ते गव्हर्मेंटान दाखोवचें. हांव कितके फावटी हांगा येवन फावटी मारून गेलो. WRD ऑफिस सोदता हांव. 15 दीस केले कोणूच सांगना. आज येतल्यान म्हाका बल्लभी म्हणटा तेणी दाखयता म्हणून खंय म्हणून पळयल्यार PWD ऑफिस आहा न्हू हे. आज म्हाका तो बोर्ड दिसता. हांव वचूंकूय सारको नाका. हांव शेतकार. 5 वर्सां ह्यो सरकार सांगता, चोर सरकार BJP सांगता, ही धरणां बांदता, ती धरणां बांदता, ती नाले बांदता. अजून एकूय नालो बांदून जायना. आजकाल सारकें सायपय शेत आहा थंय उदीक भरता पावसान शेतां बुडोवन वयतात आमची. इतके कश्ट करून आमकां तोंडान गोठो घालूंक गावना. हो निर्लज्ज सरकार, हेका शरम जायी. आनी म्हापशाचो आमदार आहा हे ऑफिस डायरेक्ट पर्वरी आला, ताका ते शरम आला. हांव जाणटो सांगता हे ऑफिस आमकां म्हापशानूच दाखय आनी करून दाखय जाल्यार. आयज अशें वायट दिसता. म्हापशान अशें जावंक जायना. खूब फावटी हांव उलयता. म्हापशान म्हणी सुदारणा चडशी जायत ना. कावन्सिलराच्या नांवान सुद्दां आराडलो हांव, कांय फायदो ना. हांव म्हणटा हे तुमकां तें ऑफिस हांगा आसा पळय
तर थंय तुमी कित्याक घातल्यात आनी कोणाक सांगून घातल्यात आं कोणाक सांगून घातल्यात म्हाजी एकूच विनंती आसा तो कोण तो विनू नायक खंय तेणी न कळत 15-16 तारखेक रातोरात घेऊन गेलो खंय तो कोणाक सांगून गेलो तो कोण आमदार त्याच्या हातीन आसा हे आं ताका कोणी सांगलें व्हर म्हणून हांव आमदारा कडेन मागता सुभाष कोणतो सुभाष शिरोडकार त्यांनी मिनिस्टर WRDचो त्यांनी तेजेर एक्शन घेवची आणि त्यांनी केला पण ते चुकीचे केल्ले आसा. मेन गजाल म्हापसा हो सेंटर पडटा बाब रोहन खंवटे तुजे एक तरी परवडीची ऑफिसां म्हापशान हाड आमच्या कित्याक हांगाच्यान जो आमचे बार्देस तालुका सेंटर म्हणटकूच थियेचे लोक कलंगूटचे लोक सालिगांवचे लोक आल्दोनचे लोक हे जे आसा न्हू आमकां एक सेंटर पॉयंट आसा. आतां हांगा आतां आमी नांव आसतना सिंचाय भवन म्हणून आसा ह्या आमकां सरकार हे चायवाल्याचे सरकार म्हणून आमकां खबर आसा. सीन काडटे माय सीन म्हणजे तुमकां खबर आसा म्हाजें एक पाप आसा माय सीन म्हणजे कितें इंग्लिशीन आमी कोंकणी माय सीन कोंकणीन आमी ताका माय सीनाक आमी पाप म्हणटा. हे म्हापशेकारांचे त्रास करून तुमचे पाप घेवं नाका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. मडगांव वाठारांत वीज खात्यान बेकायदेशीर ओडिल्ले इंटरनेट केबल कातरल्यात. हाका लागून थळाव्यांक बरोच त्रास जायत आसा. कातरिल्ल्यो वायरी रस्त्यार उडयल्ल्यान अपघातांचो भंय निर्माण जाला. सरकारान हे विशयार बेगोबेग दखल घेवची म्हण लोकांनी मागणी केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते डिजिटल युग म्हणटात, डिजिटल वर्ल्ड म्हणटात. ह्या डिजिटल वर्ल्डात कितका म्हणत जाल्यार जे इंटरनेट केबल आसात हे खूब येवपा लागले आनी हेंचे इंटरनेट केबलाचे सद्या कॉम्पिटिशन जाले आनी ह्या कॉम्पिटिशना खातीर आज इंटरनेट सेव जी आसा ही सद्याक गोंयभर पाताळ्ळी आसा आनी ही चड जाल्ले कारणान हे जे इंटरनेटवाले आसात हे एक इंटरनेट घेवन येतात, मेळत तशें केबल बांदतात आनी हेजे खातीर आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सद्याक कालच्यान स्टार्ट केले कडेन आसा कट करपाचें. काल कट केले आनी आजूय बी ते कट करपा लागले कडेन आसा. हे सरकारान खंय तरी इनिशिएट घेवपाक जाय की कितली इंटरनेट हाडची आनी कशें करून दिवची म्हण तें. हांगा जर तुमी जर 100 इंटरनेट येयली जाल्यार ह्या शहराची विद्रुपीकरण जातलेंच. त्याच बरोबर ह्या लोकांल्या जिवाक धोका आसा. पयलीं म्हण तो केबल आसलो आनी डिश केबलाचेर लोक सगळे पिक्चर पळयताले, केबल डिश आनी केबल वाल. आतां पळयत जाल्यार तितून भितर जे इंटरनेटाची भर पडली तितून पळयत जाल्यार सामकें मेस करून उडयले कडेन आसा. जे काम करतात तें बरें आसा करपाचें पूण हितून खंय तरी सरकारान दखल घेवपाक जाय आनी हेंकां कायदेशीर करून दिवपाक जाय. इशू केल्या की कोणाक तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणून आनी काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर केबलाक लागून पडलो म्हणून दॅट इज ते आनी हे 3 केबला वयर सगळें अंडरग्रावंड केला. 3 केबला वयर आनी तांणी 1 रुपया भरूंक ना आमकां. कोणेच पयशे भरूंक ना. सगळे इल्लिगली चडटात आनी करतात. आतां बील रजिस्टर आनी FIR आतां मडगांव पुलीस स्टेशनार आमी बरयतले FIR दितले. कोण आतां परतो चोडलो जाल्यार ताका भितर उडोवपाक. पूण सगळें इल्लिगल हे एका कोणाकूच येना. खंयचोच केबल तूं वळखून दाखय म्हाका हितून कोणाचो केबल तूं वळखता जाल्यार पळय कोणाचो केबल वळखता कितें नांव खंयचो केबल वळखता सगळें एकूच प्लॅस्टीक जे तूं वळखता जाल्यार सांग म्हाका. हे कशें इंटरनेट केबल ते सगळे इंटरनेट केबल एका कोणाक वळखता जाल्यार दाखय तूं. फूल गोवा चलतली आतां. हां एंटायर गोवा चलतली. एंटायर गोवा करतले आमी. म्हणजे एके कडेन जसो टायम मेळटा तसो करतले. हांव करूंक जाय भरशी ते डिपार्टमेंट बाकीच्यांनी करूंक जाय. ते करना म्हणून म्हाका करता कित्याक म्हाका स्टेबिलिटी लागता. हे 4 नटांचेर आहा. एका 3च परमिशनान 3 आहात केबल उबारता पूण अजून पर्यंत परमिशन कोण घेना आनी आपले कोण खाता आनी कितें करतात काय म्हाका खबर ना. म्हाका फोन येतात हे कडले ते केले. हांव कितें करपाक. काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर पडलो. सो हे पळय कशेंय केबल सोडटा रस्त्यार आनी गॅरंटी कोण मेळना. एक कंप्लेन दिलो इशू कितलो मरे. आतां काल कोण तरी एकलो ऑफिसर येयलो आनी सगळे मडगांवां जे इंटरनेट केबल आहाय आख्खे कातून उडयले. आतां इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा आमगेले आतां इस्कुला भुरगीं आमगे सगळीं आतां कॉलेज वयताय तीं भुरगीं हेंकां आतां प्रॉब्लम जाल्लो आहा नेट ना जावन. आतां हे नेट आसप म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. आतां सगळे आमगे जनरेशना आतां नेटाचेर चलता लायफ. कित्याक आतां कोण इस्कुला भुरग्यांक तर शिंकतलो जाल्यार नेट जाय. आतां कसलोय तर इन्फॉर्मेशन काडूंक जाय जाल्यार नेटांतल्यानसून सोदूंक मेळटा भुरग्यांक. दुसरें म्हणटा ते आमचे एडवोकेट सगळे नेटाचेरसून काम करताय. दुसरे आमगेले जुईज पुलीस मागीर कोण ऑनलायन आपणागेले बिजनेसूय करताय. हे सगळे आतां तर नेटाचेर तर हें जाता आनी हे नेट तर हें बंद करता जाल्यार हे मुखार मागीर सगळे हे
नेट यूज करता तांकां प्रॉब्लम. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळी युनियनान घडोवन हाडिल्ले दुसरे वैद्य फॅमिली कप 2026 हे अखिल गोय इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत कुडतरी जिमखानान CSC कासावलीचेर 4-0 अशें जैत मेळयले. दुसरे वैद्य फॅमिली कपान कुट्टरी जिमखानान जैत जोडले. CSC कासावलीक हार खावची पडली. 4-0 अशा फरकान ही रंगतदार मॅच सोंपली. आणि टेक्निक कशें जाले कडेन सो एका टेक्निक वेगवेगळी मेळटा न्हू जे आमी भुरगेपणां आमी खेळटा ते मड्डेर म्हूण खेळटाले आनी आतां ते भशेन ग्रावंड आसात तितून डिफरन्स बरें खेळपाक टायम टू टायम मेन म्हणटा टायम टू टायम खेळपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यात सुक्या हवामान आणि उष्ण तापमान आसतले. चढावत तापमानात काय प्रमाणात वाढ जातली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले 7 दीस काय प्रमाणात सकाळी आणि सांजे थंडसाण जाणवतली. सुके हवामान आणि नितळ मळब आसतले. सकाळी आणि सांजे दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. शुक्रारचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. उष्ण तापमान, सुके हवामान, नितळ मळब, घळटले थंड वारे, दव आणि धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. दनपारा उष्णताय, चढावत तापमानांत वाढ. शुक्रारचे तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. बोगस.